इशानो जोशी पुरी तुम्ही पळयतात आमी हांगासर आसा कला अकॅडमी पणजेच्या शारांत आनी आयज ह्या हॉलांत जावचो आसा फ्रांसीस दे तुवेंचो तियात्र खूंय व्हरतलो हो तियात्र इस्टर सिजनाक रिलीज जालोलो आनी अजुनूय तो त्याच नेटान चालू आसा तो चलात मेळोया ताच्या डायरेक्टराक आनी ताच्या कलाकाराक. जरी तर सोर भोंवतणी तुमी नदर मारीत जाल्यार तुमकां दिसून येता की स्टेज सेटींग हांगासर ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी कांयच खिणां भितर फ्रांसीस दे तुवेंचो तियात्र खूंय व्हरतलो सुरू जावचो आसा. इश्टानो सांगचें म्हटल्यार इस्टराक हो तियात्र रिलीज जालोलो आनी आजून मेरेन त्याच गणगणान तो चलता. आयकोंक येता की हो जावन आसा ताचो 35th शो आनी आयज म्हजे बरोबर आसा बाब एली आनी केजी जे हे स्टेजीर जावं सेटींग करपाक वावुरता वो हाची वयर ओदीक माहिती ते तुमकां दितले. केजी बाब आनी एली बाब पयलीं सद्याक तुमकां दोगांयकूय शाबासकी कारण कांयच खिणां भितर सिजनूय ल्हान हे आनी त्याच खिणां भितर तुमी इतले शो केले तुमच्या डायरेक्टराक पयलीं सद्याक परबी आनी तशेंच तुमकांय परबी कारण तुमी जावन आसा ताजे हात आनी पांय जाल्यार हें स्टेज सेटींग इज इट ओन्ली दीस काय तूं हेज्या भायर आनी कितें करता? हांव एक्टींग करता कांतार म्हणटा आनी तांकां हेल्प करता. ओके तुजो आस्पाव कितलो आसा ह्या तियात्रांत? हांव स्टेज सेटींग आनी लायटींग करता. ओके कितलीं कांतारां गायता तूं हांगासर? हांव एक सोलो म्हणटा हय आनी पाडतीन काम करता. ओके अशें म्हणूं येता की एक्टराचो हात पांय आसपाक जावो जावं भार आसपाक जावो हें सेटींग करपाक वो डायरेक्टराक तांचो तेंको आसोंक जावो. हांव पयलीं देखून कोणाल्या तियात्र नाचिल्लो तो एक फावट हांव तियात्रां ग्रुपां भितर चल म्हणटरी हांव हेगे तियात्र तेगे तियात्र म्हजो येना तो मुगलो तियात्र हांव म्हज्या हांदाचे पेज घेता तितलें. ओके सिजनान कितले तियात्रांत तुवें नाचलेलो जावं नाचता आजून पासून तूं जावं हें सिजन काबार जायत येयलें पावसाचें कमी जालें? हय हें सिजन काबार जालो म्हणटरी हांव हिंगा आसपाना हांव एब्रॉड वयतालो सो तेका लागून हांवें एक तियात्र घेयला आनी एक डायरेक्टराक येयलोलो म्हळ्यार हांव वचपा आहा म्हूण तेगे घेवना. बाब ह्या तियात्रा वयर तुजें कितें सांगणें कितें सांगपाक सोदता तूं कित्याक इतल्या खिणां भितर इतले तियात्र करप सोंपें न्हू इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आनी एवरी डे शो आसता म्हणटकूच तूं आनी कितें करता? आनी कांय ना तियात्राचेरूच. ओके सो जेन्ना तुमकां आयकोंक येता की हॉलां बंद जाता तेन्ना तुमकां कितली दूख जाता? जायती दूख जाता शो कॅन्सील जाता न्हू. केजी बाब निमणे सुवातेर तुजें आनीक 2 उतरां आमच्या ऑडियन्साक. हो तियात्र एका हातांच्या घोडणेचेर आटापलेलो आहा स्पेशली फॉर द स्कूल किड्स आनीक मायक पायकच्या लागीं मागता हो स्पेशल तांच्या भुरग्यांक घेवन येवन हो तियात्र फुडाराक खंय गायलो जाल्यार येवन स्पेशली पळोवंक कित्याक एक बरी मेसेज आख्या तियात्रान आसा. थँक्यू सो मच. ह्या तियात्रांत जशे परी तुमी जाणात जायते फामाद कलाकार आसा आनी आमचो सगळ्यांचो आवडीचो तारी बाब येवका तुका आमचे हे कार्यावळीन आनीक ह्या तियात्रा वयर तूं जाणा एक डायरेक्टर म्हणटकूच चड सांगपाक नाका की सिजन ल्हान आसता म्हणटकूच जेन्ना शो थोडे आसता तेन्ना खूब त्रास जाता पूण तुमी 25 क्रॉस करून पासून जशें हांव जाणा हो 35th शो सो तुका कितें म्हणणें? हो फ्रांसीस दे तुवेंचो तियात्र खंय व्हरतलो एक फॅमिली स्टोरी बरी मेसेज आसली स्टोरी आनी जेन्ना इस्टराक हो शो स्टार्ट जाल्लो तेन्ना डेली शो आसले फक्त एक पावसाक लागून 2-3 आमचे पोस्टपोन जाले ते जावना जाल्यार आयज 40th तरी शो जावपाचो. सो सद्या गोंय हो शो नंबर 1 म्हटलेलो आसा सगळ्यांनी आनी ह्या शोवाक एक मेसेज आहा भुरग्यांक तशें व्हडल्यांक. ओके कित्याक लागून तुका दिसता चडसो लोक तुमचो तियात्र पळोवपाक येताच बिकॉज एवरी नाव एंड देन शो हावसफूल आसता दुबावना बट कितें वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? म्हाज्या हिसपान बरी स्क्रिप्ट बरी कॉमेडी बरी तेजी कांतरां तेका लागून तूं जाणा फ्रांसीस दे तुवेंचे स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणटा तो कांतरां पूण तेज्या पेक्षा तेणें पळय स्क्रिप्ट बरयल्या ही मेसेज लोकांक दिल्या ती लोकांक पळोवपा सारकी आसा सो तेका लागून लोक येताच तेजे शो. फुडलो प्रश्न तारी बाब जायते फावटी आमी तुका एक्टींग करता तो पळयला जायते फावटी प्रोफेशनल कास्टा बरोबर एक्टींग करतालो पूण आतां तरणाटी कलाकारां ती एक लेवलार पावलेली आसा तुमचो तेंको तांकां कितलो आसा? ऑफकोर्स सदांच हांव सदां म्हणटा कोण जुनियरान ते पळोवपाचें ना कोण नवीं भुरगीं येता ताका आमी सपोर्ट दिवंकूच जाय आनी म्हाजो सदांच सपोर्ट आसा म्हाका 35 इयर्स जालीं हांव फिल्डान आसा कोण म्हणपा ना तारी म्हणजे
जेलसी दाखयता एक्टींग करता आसतना कितें भुरग्यांक कोण नवे भुरग्यांक प्रमोट करिना केन्नाच कोणाच्या तोंडान येवपाचें ना. आमकां जाय नवीं भुरगीं सदांच वयर सरलेलीं आनी ह्या तियात्रांत जशीं नवीं भुरगीं आसा तीं खूब परजोळटाय. तूं पळयतलें तियात्र पळयता आसतना कळटलें खूब तांकां बरो फ्युचर आसा. सो जे कोण भुरग्यांक जाय तियात्रान येवपाक ताणें येवकूच जाय. आमचो सदांच तांकां सपोर्ट आसतलो. रायट, ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी एकदम बरी येवजण तुजी, कारण जायत्यो संदी तुमी तांकां दिता आनी एवरी टायम तुमचें कास्ट चेंज आसता आनी न्यू फेसीस आमकां पळोवंक मेळटा. वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? एकदां कितें जाता पळय, एक हो एक्टर आसा तो दुसऱ्या ग्रुपान वयता सो ताका आमी हाडूंक शकना कोणाकूच. जाय ते कोणाक जाय ते वचपाक हें आसता, मुभा आसता. सो कोणाक जेन्ना कोण मेळना नव्या एक्टरांक घेवन करूंकूच जाय तियात्र. कळ्ळें न्हू? सो शो मस्ट गो ऑन. रायट, तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें? तुज्या तियात्रा वयर कितें तयारी चालू आसा? हय, म्हाजो शो एंड ऑफ ऑक्टोबर रिलीज जातलो. कित्याक सदांच इस्टर शो आमचो फ्रांसीस दे तुवें करता आनी म्हाजो ऑक्टोबर सिजनान तो म्हाजो नवो शो येवपाचो आसा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. इश्टानो, आतां आमी वता ग्रीन रूमान अँड लेट्स चेक आउट हू ऑल गर्ल्स आर एक्टिंग इन दीस तियात्र. कम, लेट्स गो. Hello girls. Hi. All good? Fit and fine सारकी? All right. सुरवात कोणाकडून करूया? मेकअप झाला? Jenny? All right. Okay. Jenny, there's a simple question. And before we start with you, we'll start with trick करूया आणि माशी फियोना कडे स्टार्ट करूया. So Fifi, लोक Fifi म्हणून ओळखता. So there are some uncomfortable questions for you all. Wherein हांव तुमकां comfortable feel करतले. Okay, so are you all ready to answer those? Yes. Okay, so Fiona, तुझे chabbiness एक plus point तुझे comedy. Yeah, plus point. Okay, so you don't want to lose weight. No. No. I mean a little bit, maybe. जालें हय. हय ना, एक्चुअली चॅबिनस म्हाका वसता कॉमेडी म्हाका स्वता कॉमेडी तेजे चड म्हणजे बरशी आनी. Okay. So- ह्या तियात्रान तुजे आतां क्लिक जालोलो डायलॉग खंयचो तुमचो कॉमेडी? क्लिक जालो डायलॉग म्हळ्यार आमगे एक्चुअली सोकोरी नांव कातार म्हणटा सो तेतून मुगे केस एशको आसताय. सो हांव फाती घालता सो एशको आसताय. सो ती हांव जे भाशेन एंट्री मारता न्हू ती क्लिक जावपाची सारकी चड. ओके, जरी तूं हांवें जाल्यार तुका बॉडी शेमिंगा वयर तुका कोणें कितें म्हणला वो कितें क्वेश्चन केल्या जाल्यार तूं कितें आन्सर करता? ना म्हळ्यार एशको आत्ती म्हणटाय चोय ना बारीक जाव ना बारीक ना कित जावपाचें बारीक जाय न्हू कित करपाचें लायक मोटें जाय न्हू कित करपा ना कांय नाका आनी बारीक जाय न्हू कांय करपा नाका. सो हांवें तिचें हांवें. ओके, दॅट इज फियोना, फिफी. ऑलरायट, ओके. एक धाकटुलो टंग ट्विस्टर आसा. ओके, से सिल्क. सिल्क म्हूण. सिल्क 2 पावटी. सिल्क सिल्क 3 पावटी. सिल्क सिल्क 4 पावटी. सिल्क 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 ओके, व्हॉट डज अ काव ड्रिंक? मिल्क. ऑलरायट. Jenny, are you ready? Yes. Okay. Since तूं जाणा की the youth needs to like grooming करपा लायक जाता वो show their fashion on the stage. So जेन्ना तुका एक मायचो रोल मेळ्ळो तेन्ना what was the reaction? हांव टोटली ओके आहलें एक्चुली. आय वॉज टोटली फायन विथ इट बिकॉज हेज्या पयलीं पासून हांवें मायचो रोल केल्लो अँड आय थिंक आय स्टार्टेड ओनली एक्टींग विथ मायचो रोल. या बट अ गोश्ट बट आय वॉज टोटली फायन विथ इट लायक. या When does the suspense come in? सस्पेन्स कम्स इन फॉर द इंटरवल सीन जेन्ना म्हाका कळटा की म्हजो भावाचो चेडो जो आसता लायक ताका कोणें किडनॅप केला सो तेन्ना सस्पेन्स सारकें येता लायक आनी आमी गोवन येवन पडटा मागीर बाय पासून आहा थिंगा. Is it a change over तुज्या कॅरेक्टरावर काय तो एकूच रोल काय डबल रोल? नॉट डबल रोल पूण म्हज्या कॅरेक्टराचेर या प्लेज अ बीग रोल. कॅरेक्टर सारको चेंज जाता सेकेंड हाफ म्हणल्यार फर्स्ट पार्टा पासून सेकेंड हाफ स्टार्ट जाता तेन्ना इट वॉज स्टील नॉर्मल लायक आत्तां किडनॅप जाता तो मेवपाचो चान्सीस आहाय मागीर जाल्यार आमी सारकी गिव अप कोत्ता पूण तरी पूण लायक ट्राय कोत्ता दॅट एक्टींग लायक यू नो गिव अप बट स्टील वी आर ट्रायंग टू फायंड हिम कित्याक चड दीस जाता तो ना म्हणटूच. There's a small tongue twister for you and तू कोत्तेलें तो. Okay, ready? All right. Tongue twister goes like this.
रेडी ओके लिसन केअरफुली बांदावयलो पिडो पडोन पाडो मेलो बांदावेलो पिडो पडोन पाडो मेलो बांदावेलो पिडो पडोन पाडो मेलो बांदावेलो पिडो पडोन पाडो ओके बांदावेलो पिडो पडोन पाडो मेलो बांदावेलो पिडो पडोन पाडो मेलो बांदावेलो पिडो पडोन पाड पडो जरी तर हांवें विचारलें तुमच्या तिनाय मदें डार्क लिपस्टीक कोण लायता जाल्यार तूं कितें सांगता ओके ऑलरायट तुजे स्क्रिप्टीन तूं कितलें सिरियस आसलें स्क्रिप्टीन चड सिरियस चड लायक प्ले चलतना वी शूड नॉट इवन आमकां हांसो येतालें जायते सिनीक स्पेशली लास्ट सिनीक आनी रेंजे एकमेका पळोवन लायक हांसपा पूण आमी कंट्रोल करतालीं लायक तुवें सर आमचो मुखार आसतलो आम लायक ना कोणाचें तोंड पळयना जाल्यार ना हांसनाका तुमी थिंगाय बरी सिंगर आहा पीपल हॅव एक्सेप्टेड यू ऑल ओके कितली मेहनत करता तुमी दुसऱ्यांक लायक यू नो तांकां डावन फील जायना जावपाक लायक हाव मच डू यू ट्राय I try my best like when it comes to supporting the co-artists like jenna तांकां help पासून जाय okay and if they feel like okay little scared हांव हे पासून म्हणटा like okay fine हांव सायडीक रावता okay at least गोटाय मेवता त्या मनशाक okay like कोण आहा कितें जालें स्टेजीर ओ मनीस धांवतलो आनी येतलो हेल्प करपाक सो नो इवन ऑन द स्टेज समटायम्स आमी एकमेका सांबाळतात म्हज्या फाटल्यान रावन सारकें Okay, if I ask you who is the loudest in the green room then? All right. Thank you. Bori kuru okay? Most koi na kar. Ani आवाज नोट बिल्कुल ना. Okay? चला तू रोचक पुकारा. मॅडम हिचा कोण रागा जायना का किती झाले? ही दोघोही भुरगू तो नाव नाही किती तू नाव नाही? किती आकडे? एक वास मात केसोलो वास माता. तू का ताका शिकोवपाक हवला. त्यांचा वास घेवपाक नाही. ताका शिकोवंक त्यांचा वास घेवला काय. आणि क्राउड. तू का कोणे सांगला ती नाव ना? वास माता तर तू का? मागतो आणि आम्ही Renzia. Okay. Since we know गोडे हांव शुअर आसपा ना गोडे शुअर आसतलें तुजो पयलो डेब्यूट आहलो मिलाग्रेस दे चांदोर सो हिंगा कशें पावलें हिंगा म्हाका कॉमेडियन डिस्टन ताणें कॉन्टेक्ट केलो म्हाका सो एसएसओ रोल आहा म्हूण सो तूं येतोलें सो हांवें म्हाका ताका म्हणलें ओय म्हूण हांव येता म्हूण सो हांव ह्या ग्रुपा येयलें मागीर जरी तर हांवें विचारलें फुडें तियात्राची जर्नी तुजी कशी आसतली लायक वॉट इज कमिंग अप नॅक्स्ट हांव कंटिन्यू करतलें लायक म्हाका उमेद आहा तियात्रा नाचपाची सो येस हांव कंटिन्यू करतलें नाचपाक इफ एक क्वेश्चन असो आसा की जनरल क्वेश्चन तुमच्या मदें कोण अशें यू नो अननेसेसरी स्पेंड करता एक्सेसरीज ऑर न्यू क्लोथ्स ऑर वॉट इट इज टंग ट्विस्टर फॉर यू शॉर्ट एंड स्वीट ओके विल रिपीट इट सिल्क 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 सांगू ना किती पाटी म्हणते ओके से सिल्क 5 टाइम्स सिल्क 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 आणि पाटी जाता सिल्क 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 हाउ डज अ काउ ड्रिंक मिल्क तोंडान नुगो डज अ काउ ड्रिंक मिल्क मैन ओके रेंजिया तुझ्या तोंडांतल्यान तुजे एक कांतार म्हणटा तूं सो तेज्यो 4 लायनी ओके वाडलेले नाका पूण सांडलेले जाये आमचे मोदली जाय ती झाडां अशें करता आमकां रूच आयला तेच डीश आमी वेटरा कोणार दिवं नाटा ऑल रायट थँक यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू गायज किती ते भुरग्यांचे इतको चावता एकटीव ना भुरगी नोयती मातशे खेळल्यार कितें जालें मातशे खेळा कितें जालें हागो तांच्या कांद्यान म्हाका सारकी नीत पासून पडना बरी रीत देख शिकयत गो तांकां आज तुमी ल्हान भुरगीं आसात ती मातशी व्हडली जाली म्हणटून रीत देख शिकतली आपशीच रीत शिकतली अरे तांकां रीत देख शिकोवप तुमकां काय करी आसा ऑलरायट ह्या तियात्रान जशें पयलीं तुमी जाणा दोग चायल्ड आर्टिस्ट आसा एक मेल एक फिमेल आनी ते फिमेल तुमी ताका सगळींच वळखता बाय एलिवा सो एलिवा कशें आसा तूं कशें हांव गोट तूं कशें आसा बरें फिट एंड फायन सारकें या ऑलरायट ओके ह्या तियात्रान तुजी भुमिका लायक कशी डिफरंट आसा बिकॉज जायत्या तियात्रांनी तुवें वेगवेगळ्यो भुमिका केल्या रोल्स केल्या जाल्यार हो रोल कसो आसा आनी कशें लोकांनी तुका मानून घेतला
बरे भाशेन करून मानून गेला आनी चडसो मगे सॅड पार्ट हा कित्याक मगे भाव हा तो किडनॅप जाता आनी मागीर आमी चड रडो येता सो तशें करून आहा. आनी जेन्ना तूं स्टेजी भायर येता आनी इतले शोज तुवें केले लायक कंटिन्यू शो आहले रिलीज जालेले पळय तेन्ना सांग सो वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू ओ कितें असलें? हां तितू डिफिकल्ट नासलेलें पूण बरें आहलेलें. प्रॅक्टिसेक ओ जावं तियात्रांनी येवपाक वचपाक तुजी मामीचो डॅडीचो कितलो सपोर्ट आसता? 100%. या ओके ह्या तियात्रान तूं कितें कांत ओ कितें म्हणटा? ओय ओके तो कांत एक 4 लायनी म्हणून दाखयलेले. ओके. मामी लेस्ली केन्ना येतलो परत म्हजी बरी खेळटलो दोगांय खेळटाना डिस्टर्ब कोत्ता म्हूण परत ती तूं केन्ना चावतलो. ऑलरायट वेल सांग ल्हानसो एक टंग ट्विस्टर तुका रेडी आसा? टंग ट्विस्टर म्हणल्यार मातशें हें जाता न्हू भिरांत दिसता. तूं कोत्तेलें तें रायट आय से इट. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड से इट. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. थँक्यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. फुडाराक तुका आनी तुजे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसतले? बरें आसतलें अशें करून सदां तेश कोन्न तियात्रान नाचपाचें उमेद आहा. आस्क्यू तियात्रांनी एक्टींग करूंक चड लायक जाता सिंगींग करूंक लायक जाता काय लिसांव करूंक चड लायक जाता? तियात्रान एक्टींग करूंक. ओके थँक्यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. आनी तो बॉम्ब तुका मेलो जाल्यार तूं कितें कोत्तलें? आमच्या टिचरीन सांगला स्कुलाचे कपडा किती मिळवले जाल्यार स्टॉप मारपाचे म्हणून सांगलो बरं स्टॉप मारून केले. ऑलरायट लेस्ली आमचे बरोबर आसा चायल्ड आर्टिस्ट. सो तियात्रान नाचोन कशें दिसता? बरें दिसता. फर्स्ट टायम तियात्रान नाचलो? ना ओके पयलीं कोणाच्या नाचलोलो? पयलीं आमच्या गांवच्यान आसलो हांव. ओके गांवान खंयचो? आरांबोल. आरांबोल. आनीक तुका येवपाक वचपाक जाय तें डिफिकल्ट लागता बिकॉज पयस सावन तूं ट्रॅवल करता. तुज्या मामी डॅडीचो तुका कितलो सपोर्ट आसा? 100%. 100%. येस. ओके ह्या तियात्रान तूं कशे भाशेन रोल करता जावं कसलो रोल तुजो? चेड्याचो. लायक कितें अशें आसा रोलान ह्या जें तुका लोकांक तुजें लायक जाल्लें आसा? कॉमेडी. कॉमेडी? कॉमेडी करता? ना कॉमेडी रोल असो. ओके कॉमेडी रोल आसा. ओके तुका आतां ही तुजी स्टायल बा करपाक मेकअप करूंक कोण रेडी करता? म्हाजे मामा. ओके आनी फ्युचराक तूं तियात्रान नाचोंक कंटिन्यू करतलो कांतार करतलो ओ तुजें कितें आसा? कंटिन्यू करतलो तियात्र. कंटिन्यू करतलो. येस. ओके आनीक हेच्या पयलीं कितलीं कांतारां म्हटल्यार तुवें तुमच्या गांवच्या ओ खंयसरूय कांतारां करता थंयसर? जायतीं. ओके एक धाकटुलो टंग ट्विस्टर आसा तूं करतलो? ओके पळोवया कोण एलिवा बरें करता काय तूं बरो करता तो. रेडी? ओके द टंग ट्विस्टर गोज लायक दीस. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. ब्लॅक बॅकग्रावंड ओके वन मोर टायम. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. ब्लॅक बॅकग्रावंड ब्रावन बॅकग्रावंड. रायट ओके वेल डन. आनी निमाणी सुवातेर तुका जरी तर हांवें विचारलें जावं सिंगींग करूंक चड आवडटा काय तुका लिसांव करपाक चड आवडटा कितें सांगता? दोनूय. दोनूय? ऑलरायट ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू. आनी खंयच्या स्कुलान शिकता तूं? A Lady of Mount Carmel High School. Thank you so much. व्हडली एबीसीडी धाकटी एबीसीडी परस कितल्या वर्सांनी व्हडली? ह्या तुझी बायको विचार हे सांगू आम्हीला व्हडली एबीसीडी धाकली एबीसीडी कितू वर्सान व्हडली ती जाता इकोणार हाता इकोणार. आमच्या सांगाताक आसा खूंय व्हरतलो ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर पॉलिटिकल किंग ऑफ कोंकणी सॉंग आमचो फ्रांसीस दे तुवें. फ्रांसीस बा पयलीं सद्याक तुका पोरबी कारण इतल्याच ह्या धाकट्या सिजना मदें तुवें पोंचीसूच न्हू पूण आजून पासून तुजो तियात्र चालू आसा म्हूण खऱ्यांनीच म्हजी शाबासकी आनी आमच्या जे पळयणारा आसा तांची शाबासकी तुका. खूंय व्हरतलो हो तियात्र आयचो हो कितल्यावो तियात्र तुमचो? आयज हो आतां पणजे चालू आहा तो शो 35th
35th जातलो आनी एक्चुली आनीक जातले आनी 4 आमचे प्रयोग पावसाक लागून कॅन्सल जाले कंटिन्यू पावस पडलो पळय तेन्ना ते कॅन्सल जाले विलेज शोज ते आनीक 4 जातले जाले प्लस आतां मारगांवच्या हॉलाची तुका खबर आहा मारगांवच्या हॉलातून येता मारगांव म्हणून आनी 2-3 आनीक जातले जाले थिंगा येन्ना म्हणल्यार सो मुखार आहा मुखार म्हणटलो बट सद्या आयज 35th हो तुवें बाब कितले प्रोडक्शन तुजें पयलीं सद्या तरी पूण तुका रिस्पॉन्स लोकांचो इतलो मेवता जाल्यार तुज्या तियात्रान अशें कितें आसा जें लोकांक ओडून वता ह्या तियात्रान आतां 10 सॉंगां आहाय इन्क्लुडींग ओपनिंग कोरस डिफरंट 10 सब्जेक्टांचेर म्हणजे क्लॅश जायना तोच रिपिटेशन कांय ना 10 सॉंगांक 10 डिफरंट सब्जेक्ट आहा तेतून पॉलिटिकलूय आहा कॉमेडी आहा मागीर डिसेंटूय आहा बरी मॅसेज घे सारकी आहा भुरग्यांची आहा सो लोक ते लायक जाता आनी प्लेयर हांवें कितें केलां हे पावटी म्हणजे भुरग्यांचेर म्हणजे माय पाय दोगांय काम करून भुरग्यांक मातशें एटेन्शन बी मेळना जाल्यार भुरग्यांच्या मायंडाचेर कितें इफेक्ट जाता तो दाखोवपाक तजवीज केल्या प्लस भाटा बेसांक लागून झगडीं करतात ती कशी भाशेन हें करूंक कोर्टांनी पडनासतना कशे भाशेन हें करूंक जाय ते दाखोवपाक तजवीज केल्या 2-4 मॅसेजी आहाय भितर सारक्यो बाब जायते वर्सां जायते तियात्रांनी तुज्या न्यू फेसीस येता ह्याय वर्सा जायते न्यू फेसीस आमकां पळोवंक मेवता जाल्यार हो एक तुजो वावर आमच्या न्यू कमराक वयर काडून हय वयर काडूंक म्हणून येता कित्याक जाणाय हांव इवन तियात्राक सदां म्हाजें स्पीच करता आसतना हांव तोच हें मारता की आतां कोंकणी पालकाक 130 वर्सां भरोन गेली आतां ते आमी जाणटे जाले सतत तो पार्क मुखार वयतलो जाल्यार न्यू फेसीस येवंक जाय जावं ती भुरगींच म्हणना पूण न्यू फेसीस येवंक जाय हांव सदांच लोकां कडेन उपकार मागता नवे फेसीस येता जावं नवी भुरगीं येता तांकां सदांच मानून घेवची आनी तांचे वयर खाला जाल्यार चुकलें जाल्यार पासून तांकां आनीक बुस्ट म्हणजे उर्बा दिवची तेन्नाच तो पार्क मुखार वयतलो आनी 150 वर्सां चलतलो आनी म्हाका जाय तो चल्लेलो तुवें बाब तुका फुडाराक भरपूर यश सावंड येता ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी निमाणे सुवातेर आतां तुमकां जायतो मार बसला हालींच हॉलांक लागून जाल्यार तुजें आतां फुडें तियात्राची फुडें तयारी कशी चलतली आतां हो तियात्र फुडें चालू आहात न्हू म्हाजो सो आतां ह्याच हॉलान परतून 14 तारखेर दवरला 7:30 सोणवार तो प्लस मागीर फोंड्या आहा फोंड्या 29 तारीख संडे तो 3:30 आनी मारगांवची आजून हॉलां तेंच्यांनी आमकां अलॉट करूंक ना पूण काम जायत येयलां ऑलमोस्ट 2-3 दिसांचें काम उरलां हें म्हणून तें सांगता तेंच्यांनी टायमार दिलें जाल्यार आमकां आनीक 8 दीस तरी आमकां तिकेटी होवपाकूय जाय पडटली न्हू सो ती हॉलां म्हाजी बूक बी केल्ली आहा सो डेटी आवट करूंक शकना हांव कित्याक तेंच्यांनी अलॉट केल्या बगर आमी हें करूंक शकना तांकां रावता ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू सो मच आनी देव बरें करूं प्रुडंट मिडियाक आनी तुमकां तुमचो टायम कोण हांगा येयले म्हणून चडान चड तुमकां दोगांयकूय आनी प्रुडंट मिडियाक काळजाच्या कॉल आयकता म्हज्या आनी आख्या ट्रुपाच्या नांवान देव बरें करूं पोरचे चोरून लुटून गिरेस झाली मोटरसायकल घेतो मागीर कार घेऊन जाय ही आशा वाढून वाढून काबार सायला पिशा आशेक लपसून दुडवा फाटल्यान दावर तोड पिटर दे आरांबोल आमच्या सांगाताक आसा जायत्या जाणांचो आवडीचो जावन गेल्लो आसा आनी हे फावटी खंय वेतलो खंय वतलो ह्या तियात्रान तुजो ओपनिंग जो आसा तो वेगळेच तरेन आसा लायक वेगळेच बीट्स आसा ताका जाल्यार हाचेर कितें म्हणप हे पावट हांवें तो ओपनिंग केला तो बीट 6/8 जायते फावटी हांवें हालिशिनाक बसून आसतना केला म्हाका लायक जाता तो बीट सो डिफरंट स्टायल डिफरंट स्टोरीज तितून एकाच हितून येयलेल्यो आसा हय पॉलिटिकल हय सो जे कितें एका तियात्राक लागता ते भाशेन हाडला हांवें ते पिटर बाब जायतेच तियात्र जाता आनी तुमी जाणा हॉलान म्हणटकूच जायतेच प्रॉब्लम जाता तुमकां हे फावटी जायतो मोठो तुमकां लायक एक हें बसलेलो आसा की हॉलां बंद जाता जाल्यार पूण तुमचे शो कंटिन्यूच उरल्या दुसऱ्या हॉलांनी तुमचे हें जाता जाल्यार लोकांनी तुमकां कितले मानून घेतलेले आसा हे फावटी पावसूय बेगीन येयलो आनी जायते आमचे शो कॅन्सिलूय जाले आनी मारगांव हॉल बंद पडलेले आमचे थिंगाय शो कॅन्सील जाले सो आमकां जायतो त्रास जाला हे फावट हॉलाक लागून पूण तरी आसतना चलता शो इतल्या धाकट्या सिजना भितर इतले शो करप म्हणल्यार तुका कशें दिसता हय हे फावट धाकटो सिजन आहलो आनी आमकां एवरी डेली शो आहले हय सो तुवें म्हटल्यार सगल्याकूच तेचे तियात्र लायक जातात आनी ते तियात्र बरें आसतात सो तो पयलोच साल लोक तेजे तियात्र पयलेच बूक करतात हें खबर आसता इश्टाराक तुवेंचो तियात्र रिलीज जावपाचो आहा ते पयले बूक करून दवरता तसो आमकां हे फावट डेली शो आहले पिटर बाब जायते फावटी हांव म्हणटा आनी आयजूय पासून हांव म्हणटा की आरांबोलच्या गांवांत जायतेच आर्टिस्ट उत्पन्न जाता ते आमकां दिसून येता ह्या तियात्रान तुमचो एक ल्हान भुरगो आसा आनी तोय गांवांत आरांबोलचो जाल्यार तुमचो तेंको ह्या तरणाट्यांक कितलो पासून आसा
आमचो तेको तांकां स्वताच आसतलो आनी आसा जायते पण हांव तेजे बरोबर आतां दुवो म्हणटा सो आनी हेर भुरगे पासून आसता तांकां सपोर्ट म्हजो स्वता आनी स्वता आसतलो आनी अशेंच आमच्या गांवचे भुरगे येवन आमचे आरांबोलचें नांव आनीक आदीक वयर काडूंक म्हाका जाय आमचे भाशेन ते वयर सरलेली. देव बरें करूं. थँक्यू. खूंय व्हरतलो हाचो एक कोडेगांत खांबो आमच्या सांगाताक आसा रुजार दे बनावली. रुजार बाब खूंय व्हरतलो ह्या तियात्रा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? खंय वतलो टायटल इटसेल्फ एक बरी संदेश दिता, बरी मॅसेज दिता. हो तियात्र रिलीज जालो स्टाराक्सान कंटिन्यू एक दीस सुसेग नासतना शो चलतालो. प्री मनसून येवन आमचे थोडे शो बंद जाले, पोस्टपोन जाले, अजून जावंक ना कित्याक ऑलरेडी मनसून स्टार्ट जालो. आनी ह्या तियात्राची वेता थंयसर लोकांनी भरपूर शाबासकी दिल्या. ह्या तियात्राक वाखाणला. ह्या तियात्रान कंप्लीट पॅकेज आसा. सॉंग्स म्हणटा ती सगळीं बरी आहा आनी कॉमेडी लॉट ऑफ कॉमेडी इज दे आनी प्लेयान सस्पेन्स स्टोरी आहा. ताका लागून लोक 3 वरां पासून बसून रावता आनी निमणो उठोसर ताका सस्पेन्स कितें तें गोमोंक जाय देखून खोदेलिलो आलो ना. निमणें उतर कानार पडोसर. रुजार बाब तुजी कितली गातार आयकोंक मेळटा ह्या तियात्रान? ह्या तियात्रान हांव एकूच सोलो म्हणटा आनी भितरल्यान सिंगींग करता. एक 5 कोयस आहा तो भितरल्यान सिंगींग करपाचो. ओल्डन मेलोडीज आहात त्यो. सो हांव सद्या हितून एकूच सोलो म्हणटा. म्हजें सोलोचें नांव पातांग. आनीक हांव ह्या तियात्रान एक्टींग करता. सेकंड हाफाक एक इन्वेस्टिगेटींग कॉप एक किडनॅपिंग केस आसता ह्या तियात्रान. दॅट्स द टर्निंग पॉयंट ऑफ द प्ले. आनी ती केस क्रॅक करपाक आख्या तियात्रान सेकंड हाफ सस्पेन्स आहा आनी ती केस हांव क्रॅक करता एज अ इन्स्पेक्टर. आनीक तो रोल बरो लोकांन मानून घेतलेलो आसा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कोबरा कोबरा आगे मुझा वय सोरो बे कोडीचो अरे तेची चय मानी एक लाइन मुझे एक कोडीचो आणि तेन तुगे कुरियादा एक पाड गास मला मुझे तुगे कुरियादा को हेतु ये कोरा दिको ते हॉस्पिटल लाव नाही कुरियाद बोतल एक पाड गास मला एक कोड बेटा एक कोडी एक छोटे झाडो वाटी त्याला पार करायला टेन्शन घे नका मुला सुसका जोदी क्या म्हणजे अरे तू सरपंच पहिले पण घास मारलो ते तो तुका एकवर आले आणि दुसरा पण घास मारलो 2 वर मिळवत आहे. इशानो आमच्या सांगाताक आसा तुमचे सगळ्याचे आवडीचे आमचे फामाद कॉमेडियन म्हाका दिसता मोदलो हो सायडीक तांबडे घालना तो ग्रीन घालना तांकां सगळे तुमी वळखता आनी व्हडा उमेदीन तुमी बांदून घेतलेले आसा. आमचे बरोबर आसा आमचो ऋतिक रोशन नेटो बाब. आमचो कॉमेडियन रिस्टन ताची हेअरस्टायल सदांच तुमकां लायक जाता. आनी आमचो बाब कॉमेडियन आग्नेल जे सदांच चेडवाची एक भुमिका करता. ऑलरायट नेटो बाब पयलीं सद्याक सुरवात तुकडल्यान करता. म्हजे थोडे प्रश्न आसा त्या प्रश्नाचो जबाब हो प्ले कार्ड दितलो. ताच्या पयलीं ऋतिक रोशन ह्या नांवान तूं कित्याक वयता आनी तुका इतली स्टायल कित्याक लायक जाता? म्हाका न्हू पयलीं भुरगेपणासान डान्स लायक सो हांव डान्स तेगे पळय चोयतालो आनी तेगे एक्टींग म्हाका खूब लायक जाता. तेका लागून म्हाका पयलो सावन ऋतिक रोशन लायक. एक स्टायल मारून दाखय. ओ शुअर ऋतिक रोशन. ऑलरायट रिस्टन लोकांनी जायतो मानून घेतलेलो आसा फेवरेट जावन गेलेलो आसा. केंसाची स्टायलीची हिस्ट्री आमकां जाणा जावपाक जाय आनी कित्याक लागून तूं तीच हेअरस्टायल घेवन वयता? हेअरस्टायल म्हळ्यार जेन्ना केंस लांब दवरले हांव पयलो अशें करून नालो सो सोडटालो. सो मागीर ते सगळे कॉमेडियन केंस सोडटाले. सो हांवें म्हळें मुगे एक स्टायल करतलो युनीक. सो हांवें अशें करून मोद एक गॅप करून अशें करून दोनी सायडीच्या काडप आनी जायत जाण आमी ऑडियन्सा ती स्टायल मागीर लायक जाली. ते म्हणपाक लागलो तुगे स्टायल सारकी केंसाची डिफरंट. सो हांवें म्हळें लोकां लायक जाता जाल्यार हांव ती हेअरस्टायल दवरतलो सद्याची. उरलेले प्रश्न विचारचे आसात पूण ते हांवें सांबाळून दवरल्या फुडल्या तुज्या इंटरव्यूआक. ओके सो आग्नेल बाब म्हाका हांव जाणा तुजें जायतो प्रेशर येता क्वेश्चन येताच म्हूण पूण जायते फावटी चेडवाची भुमिका तूं कोत्ता. रिल्सान आमी जबर तुका चेडवाची भुमिका कोत्ता ती पळोवंक ना पूण रियल लायफान हो स्टेजीचेर कोत्ता. कितें दिसता तुका जेन्ना तूं ते लेडिसाची अशी एक्टींग बा कोत्ता तेन्ना? बरेंच होता कॅरेक्टर. म्हाका लेडिसाचो कॅरेक्टर बरोच होता
लेडीज जाता तो स्टायल बरी दिसता म्हाका ते तर हांवें विचारलें तुका रिल्स बरे जाय तियात्र बरे जाल्यार तूं कितें सांगतलो? तियात्र बरें तियात्र लायव लोक लायव जायते एक कॉमन क्वेश्चन तुमकां तिगूय कॉमेडियन म्हणटकच हे पावटी हॉलान ना म्हणटकच जायतो आमकां मार बसला जाल्यार हाचेर तूं कितें म्हणो सोदता? मार चड बसवला कित्याक जायत डायरेक्टर पावसान न्यू डायरेक्टर येयले इश्टेरा येयलो तेवूय डायरेक्टर पावसान चलयताले त्या भायर हांवें मुगलोय तियात्र काडलो दू तुजी रगत म्हजें सो हॉला ना जाता आनी आमकां दूख भोगता तियात्र करूं मेळना लोकांक दाखोवपा मेळना आमगे मारगांव हॉल बंद आहा काणकोण हॉल आतां बंद केला एसीक लागून कितें सांगताय ते आतां सावड्डे हॉल बंद जाला आमगेले मेन सेंटर आसलोले तो गेले सो चोया होप फॉर द बेस्ट आतां ते ओपन कोत म्हणटा केदो जातलें तें खबर ना पूण मार पावसाच्या डायरेक्टरांक बसला ते बरें इश्टेरा जे डायरेक्टर येयल्ले तांकांय मार बसवला. तुमी एक अपील केलेलें जावं थिंगा जरी तर तुमी रिक्वेस्ट केलोलो की हें ओपन करपा जाय म्हणून हॉल? हय सगळे डायरेक्टर येयन सगळे मेण आमी आमगेले चेअरमॅना मारगांव चेअरमॅना बी सांगलोले सो चेअरमॅनान आमकां सांगिला तेंगे हॉला काम चालू आहा आनी ते ओपन कोतले म्हूण आनी तेणें आमकां सांगिलां आपण हॉल आतां जून 15 हॉल ओपन कोता सो चोया आजून ताणें सांगलो ना पूण 10 तारखेर तेणें मिटींग दवरली म्हळ्यार सो 10 तारखेर खंय तो सांगतलो ते हॉल केदोनसून ओपन ते. अजून पासून तुमचो तियात्र इतलो जोरान चलता कितें आहा ताचें मॅजीक बिहायंड द हें कितें तें? एक्चुली तियात्र आमगे स्टोरी बरी आहा कॉमेडी बरी आहा आनी कांतरांय बरी आहाय पूण हांव केन्ना म्हणना आमगे तियात्र बरो म्हूण सदां ऑडियन्साक वचून हांव आयकता पूण जालो आतां आमगेलो ऑलमोस्ट तियात्र आमगे काबार जायत येयलो पूण ऑडियन्सान सांगलां तुमगे कॉमेडी बरी तुमगे स्टोरी बरी कांत्र बरी सो तेका लागून आयज पासून तो तियात्र धांवता. अग्नेल बाब एकू विचारूंक सोदता नाका म्हणटा पूण टेरी पूण विचारता तुका गोंयांत तियात्र नाचोंक बरें काय लंडनाक तियात्र नाचोंक बरें? दोनी कडेन हय गोंया लंडन भायर गेले म्हणटकीर मातशें उमेद येता हय दुसरो ऑडियन्स गोंयचो दुसरो ऑडियन्स. एक धाकटुलो टंग ट्विस्टर आसा एकूच बांदा वयलो पिडो पडोन पाडो मेलो. बांदा वयलो पाडो पिडो पडोन मेलो. बांदा वयलो पिडो पडोन पाडो 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 मेलो. ओके आतां तुमचे प्ले कार्ड दवरा. तियात्रांनी तुमकां कोणाक केन्ना एट्रॅक्शन जाला वय वो केन्नाच ना वो ना? खरें जाला एट्रॅक्शन? ऑलरायट ओके केन्ना तुमी कोणूय एडवायस दिता तांकां अवॉयड केला? खरें सांगता? ओके हांव तियात्र सोडटा हें केन्ना चिंतलां? तूं सारकें वय कितें म्हूण सोजमोवपाचें? ऑलरायट ओके एकमेका मदें कोणाकूय टॅक्स्ट केला आनी उपरांत ती तांकां धाडूंकूच ना तशीच टायप करून दवरल्या अशें कितें केलां तुमी? सगलें वय ऑलरायट तियात्र केन्ना तो नोको जावन कोणें तरी तुमकां सांगलां अरे फाल्यां तियात्र म्हूण? फाल्यां न्हू म्हाका आयजूच जाल्यार सांगलां एक दिसा हांव तियात्रा इसरोलो एणेच फोन केलो म्हाका अरे तियात्र तुका खबर ना काय म्हूण. ओके कोण केन्ना चॅट करता कोणाकूय फोन येता तेन्ना तुमी केन्ना पळयलां तो कोणा चॅट करता तो? तूं खरें सांगता खावजांतन? ओके ऑलरायट शर्ट काडून एक्टींग करपाक तुमकां एक्स्ट्रा चार्ज मेवता? ऑलरायट ओके थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच कॅन्डिडा कित्याक तुवें आमगेले इंटरव्यू घेयली आनी थँक्यू म्हणटा देव बरें कर म्हणटा आमगेले प्रुडंट मिडिया चॅनला कित्याक सदां आमगेले कॅन्डिडा बाय येता आमगेले इंटरव्यू आमगेले तियात्र लोकां मदें पावयता तुमच्या कलाकारांक आमकां लोकां मदें पळयता थँक्यू तुका आनी थँक्यू तुगे सगळे टिमी जायते फावटी म्हाका फोन केलो पूण हांव इंटरव्यू दिवपाक पावना आतां शुअर दितलो. ओके थँक्यू सो मच कॅन्डिडा थँक्यू प्रुडंट मिडिया अँड थँक्यू माय लवली ऑडियन्स आय लव यू ऑल. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. तो जावन आसलो तियात्र खंय वतलो.